नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तिखशे फोव। हे हांवें भाजलेले फोव घेतल्या। बाजारान आमकां फुलयल्ले फोव मेळटा ते घेतल्या। फोव अशे बरे कुरकुरीत आसपाक जाय। हे फोव आमकां चाळणीन घालून घेवपाक जाय। चाळणीन चाळून घेवपाक जाय। तातूंत हो पिठो आसता तो काडपाक जाय। अर्द वाटी सुके खोबरे हांवें तळून घेतला। अर्दी वाटी भिकणां भाजून ताजी कल्लां काडून घेतल्या, साली काडून घेतल्या। अर्द वाटी काजू, अर्द वाटी भाजलेली चण्याची डाळ, अर्द वाटी खिसमीस, ही करबेलाची पानां बारीक गॅसाचेर हांवें मातशी उण करून घेतल्या, अशी सुकोवन घेतल्या, नाजाल्यार तेलान तळून घेतल्यार जाता। सगळे जिन्नस आमी मिक्स करून घेवया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातूंत हांवें 4 चमचे तेल घातला। पाव किलो गोड घालता। गोड आमकां विरगळून घेवपाक जाय। गोडाचो आमकां एक तारी पाक करून घेवपाक जाय। असो आमकां एक तार पाक करून घेवपाक जाय। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्द चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, पाव चमचो घालता हिंगाची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, 1 चमचो घालता आमटाणीचे उदक। मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। आता हातून आमकां हे फोव घालून घेवपाक जाय। 1 चमचो तीळ घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। गॅस हांव बंद करता आणि हे सगळे मिक्स करून घेवया। हे मिक्स करता आसतना बेगीन बेगीन मिक्स करून घेवपाक जाय। पाक सगळ्याक व्यवस्थित लागपाक जाय। हे पळयात, अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। सगळे बरे व्यवस्थित मिक्स जावपाक जाय। अशें सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। तिखशे फोव जाल्या नंतर हांव ताटान घालून घेता। ताटाक हांवें थोडेशें तेल लायलां। हे फोव आमी ताटान घालून घेवया। ताटान घालून अशें मातशें पातळून दवरपाक जाय। अशें पातळून दवरले म्हणटकच ते खूब घट्ट जायना, एकमेकांक चिकटून उरना। अशें पातळून दवरून मातशें थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर डब्यान भरून दवरपाक जाय। आमट, गोड, तिखट तिखशे फोव खूब रुचीक लागता। तुम्ही दिवाळेक करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।